तांत्रीक बाबा थंय येयलो घरान आनी म्हणून लागलो हांगासर कितें तरी रॉंग आसा. तांकां कळ्ळें कितें तरी त्या किचनान कितें तरी लफडें आसा म्हणून. ती बिजी आसली न्हू, ते गवण्याक हाडलेलो थंय फोडपाक आनी गवण्यान ते फोडटा 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 तांकां हाडां दिसती पडली, मनशाची हाडां दिसली म्हणजे ही सगळीं भियाली. ओके, आनी साप्प करून जेन्ना तेंच्यांनी ती हाडां पळयली भितरल्यान साप्प करून धुंवर कसो आयचो जो रियल लायफ इन्सिडेंट जावन आसा खबर आसा, ते आमी स्पॉटार वयपाचे आसा थोड्या दिसांनी तुमकां दाखोवपाक. बट आयचे जे रियल लायफ हॉरर इन्सिडेंटान कितें जालें आनी कोणा वांगडा जालें ते पळोवपा खातीर व्हिडिओ स्कीप करूं नाका. सांगता तुमकां जालें कितें पळय तें. निलू फर्नांडीस आनी तेजी बायल निलिमा फर्नांडीस, दोगांय कपल्स, मॅरीड. ओके, भुरगीं ना तांकां. आनी गोंयची ती, सावथ गोवाची. आनी तेंचे जी निलूची जी बायल आसा निलिमा, शी इज हिंदू आनी निलू आसा तो कॅथलीक. निलिमा आमच्या कोकणची, ओके, ह्या वाटेन महाराष्ट्रा म्हणटा पळय त्या वाटेंतली बायल. आनी महाराष्ट्रान निलिमाची माय आसा खबर आसा, ती एकटीच रावताली आनी तेंचो फार्म हावस कसो आसलो थंयसर. रीच फॅमिली आहा, नॉट पुअर फॅमिली, रीच फॅमिली. तेंचो फार्म कसो आसलो थंय आनी त्या फार्मान ती सगळीं रावताली केन्नाय वचोन, निलू आनी निलिमा. ओके, निलिमाच्या माय वांगडा. निलिमांक फक्त मायत आसा आनी भाव भयण कोण ना. सो थोड्या तेंपान निलिमाची माय एक्सपायर जाली आनी ते फार्म हावस आसा खबर आसा ते टोटली एबेंडन जाले. अरावंड 1000 स्क्वेअर मिटरान बिल्डअप केल्लेले ते फार्म. थंय कोण रावनासलो, पण निलिमा आनी निलू केन्नाय आपणाच्या फ्रेंडांक बीन घेवन थंयसर पार्टी करपाक बीन वयताली. निलूक आमच्या खूब संवय आसली पार्टी करपाची, कित्याक निलू एक फिशरमॅन. खूब जाण वळखता निलूक आमच्या, फिशरमॅन तो. ओके, खंयचो तो तुमकां सांगिना, सावथ गोवाचो म्हणून तुमकां सांगता. ओके, सो एक दीस जालें कितें, निलू आनी निलिमान प्लॅनिंग केलो की सगळ्या फ्रेंडांक घेवया आमी आनी कोकणचें आमचें जें फार्म आसा पळय त्या फार्मान पार्टी करपाक वयपाचें. सगळे फ्रेंड एकठांय जाले, टोटल सगळीं मेळोन 10 जाणां जालीं आनी ती 4 व्हिलरीन बसोन कोकण गेली आनी तेंच्या फार्म हावजार गेली. फार्म हावस सगळो साफ केलो आनी रातची तेंच्यांनी चिंतलें की बार्बेक्यू करतली आनी कितें कितें करतली, पार्टी करतली, फूल पावर उजो सारको. आनी त्या तेतून तेंच्यांनी जी तेंचे भितर लेडीज जे आसली, म्हणजे बायलां मनशां आसली, ती किचन सांबाळटाली आनी बाकीचे दादले मनीस आसले ते बाकीची सगळीं कामां करताले. ओके, सो निलिमा आनी तेजे एक फ्रेंड दोगांय आनी आनीक 2-3 जाणां, ती सगळीं जाणां मेळोन कुकींग करपाक लागली. कुकींग करता करता तेंकां अलगसो अलग वायब्स येवंक लागले भितर. फॉर एग्जाम्पल तेंच्या मदीं कितें ना कितें वियर्ड एक्टिविटीज जावंक लागल्यो. फॉर एग्जाम्पल आतां एक कानो आसा, तो कानो कट करता. 1 कट केलो, 2 कट केले, 3 कट केले आनी 1 जाय. समज 4 कांदे कट करपाक जाय जाल्यार ती कट करताली आनी कट करता हेवटेन मातशें कितें काम येयलें हेवटेन गेलें आनी येवन पळयता जाल्यार भितरलो 2 कांदे गायब जाताले. सो तेंकां तें शुअर नासलें की त्यो वस्तू गायब जाता म्हणून, कश्यो जाता कांय खबर ना. एवरीथींग इज नॉर्मल. ओके, सो आनी एक जे चेडूं आसले ते क्रॅब्स, कुल्ल्यो सुटी करताले, म्हणजे कुल्ल्यो नितळ करताले. जितले ते कुल्ल्यांचे दांगे मोडून म्हणजे साफ करून दवरताले सायडीक आनी अशें करून करून तेणी कमीत कमी एक 20-30 कुल्ल्यो सुटी करून व्हडल्या तोपान दवरल्यो. बट जालें कितें खबर आसा, मातशें कितें कारणां खातीर भायर वचोन ते भितर येयले, पळयता जाल्यार भितरल्यो थोड्यो कुल्ल्यो आसा तश्यो जितो जाल्यो. आसा तश्यो जितो जाल्यो म्हणून ते शॉक जाले की आरे आपूण आत्तां सगळ्यो कुल्ल्यो सुटी केल्ल्यो. तेणी व्हडल्यान निलू उलो मारलो, निलू 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 हांगासर यो, तुवें आनीक कुल्ल्यो हाडल्या धरून. निलू म्हणूंक लागलो ना, जितल्यो आमी वाटेर मेळ्ळ्या त्यो हाडल्यात तितल्योच. आनी ती चेडूं शॉक कशें जालें, इतल्यो कुल्ल्यो आपूण सुटी केल्ल्यो, भितरल्यो एक 7-8 कुल्ल्यो कश्यो जितो जाल्यो काय म्हणून. ताका खंय तरी भंय दिसोंक लागलो आनी अशेंच करून
अशेंच करून तेंची पार्टी स्लो स्लो फुडें सरली. कुकींग केलें तेंच्यांनी, ती जेवपाक लागली, डान्स करूंक लागली, पार्टी करपाक लागली. अशें करून करून तेंच्यांनी तो दीस थंयच काबार केलो आनी दुसरे दिसा आपणाच्या घरा वयपाक गोंयान येवपाक भायर सरली. निलूच्या फ्रेंडान म्हणजे निलू आनी निलिमाच्या फ्रेंडान निलूक ही घटना सगळी सांगली की किचनान तेंच्या वांगडा कितें कितें जातालें पळय तें. फ्रिजीन कितें थंड करपाक बाटल्यो दवरलेल्यो, त्यो बाटल्यो गायब जावंक लागल्यो. मागीर किचनान आनी कितें सॅलड कट करून दवरलो तो गायब जावंक लागलो. पण तेंच्यांनी पॅनीक करिनासतना कोणाक अशें सांगूंक ना, कित्याक थंय रातचे टायम आनी तेंचो पार्टी सगळी स्पॉयल जातली म्हणून. पण तेंच्यांनी येवन निलूक सांगलें. निलू म्हणूंक लागलो, तेजे फ्रेंड गेले काय निलिमाक म्हणूंक लागलो अशें पयलीं इन्सिडेंट आपुणूय तुज्या मामी कडल्यान आयकल्या म्हणून. तुजी मामी जी निलिमाची मामी सांगताली ती एकटीच रावताली न्हू, की थंय असले आजनेरी जाताल्यो म्हणून आनी ते किचनानूच जाताल्यो म्हणून. निलिमा पासून म्हणटाले हय मामी सांगताली की अशें किचनान जातालें. पण किचनान अशें कितें जाता तें तेंकां कांयच कळनासलें. एक दीस कितें जालें, निलू जो आसा खबर आसा तो फिशिंगेक गेल्लो आनी निलिमा आपणाची स्कूटर स्टार्ट मारून स्कूटरीचेर थंयसरल्यान कोकण गेले. एक दीस वयतले आपूण आनी थंय सगळी साफ सफाई नडणी मिण्णी कितें जाल्यार ती काडटले आनी येतले म्हणून. बट निलिमाचो इंटेंशन आनी कितें आसलो. निलिमान एका तांत्रीक बाबाक थंय घरान आपयल्लो पळोवपाक की थंय एक्झॅक्टली कितें जालां पळय तें, कित्याक थोड्या तेंपान ताका ती प्रॉपर्टी विकपाक जाय आसली. निलिमा मागीर आपणाच्या फार्माचेर कोकण गेले. कोकण पावताच तिणे आपणाच्या एका वळखीच्या तांत्रीक बाबाक हाडलो. तांत्रीक बाबा थंय येयलो घरान आनी म्हणूंक लागलो हांगासर कितें तरी रॉंग आसा, समथींग इज रॉंग. आनी तेणी सांगलें की हांगा एक व्हडली पुजा करची पडटली. ती पुजा आतां करूंक मेळची ना, अमाशेच्या एक दीस पयलीं, अमास म्हणून आसता पळय त्या अमाशेच्या एक दीस पयलीं सगळें सामान हाडून ती फूल पुजा करची पडटली. निलिमान म्हटलें बरें, आपूण आपणाच्या घोवा कडेन उलयता आनी तुमकां फोन मारून सांगता. निलिमान फटाफट निलूक फोन मारलो आनी अशें अशें आहा म्हणून सांगलें. निलू म्हणूंक लागलो करया, कितें जाता तें करया आनी जाता तितले प्रयत्न करया. निलू आनी निलिमा गोंयांतल्यान कोकण येयली आनी तेंच्या वांगडा तेंचो ह्या टायमार तेंचो पॅट आसलो. पॅटाचें नांव आसलें रोमियो. ओके, गोल्डन रिट्रिवर. तेंचे कडेन एक डॉग आसा आनी तेका घेवन ती कोकण गेली आनी कुत्रो किचनान वचोन खूब रडोंक लागलो. आनी रडोंक कसो लागलो, ई करून. तुमकां खबर आसा न्हू कुत्रे कशे आवाज काडटात ते. आनी निलू वचोन तेका भितन किचनान वचोन तापोवंक लागलो, कितें रे, कितें करताय. आनी तो परत एक 15 मिनटान थंय वचोन बसोन व्हडल्यान किच्यो मारूंक लागलो, भोंकूंक लागलो. अशें करता म्हणून निलून तेका व्हेलो आनी भायर साखळीक बांदून घातलो, म्हणजे तेजी चेनीक बांदून घातलो. तेंकां कळ्ळें कितें तरी त्या किचनान कितें तरी लफडें आसा म्हणून. ओके, त्या रातीक म्हणजे एक दीस सोडून दुसऱ्या दिसा ती पुजा दवरलेली, पण आदल्या दिसा ती रावंक येयल्लेली साफ सफाई करपाक. जेन्ना ती रावपाक येयली आनी किचनान निलिमा आनी निलू गेलो. निलू न्हांवपाक गेल्लो आनी निलिमा किचनान रांदताले. किचनाच्याच सायडीकूच तेंचो बाथरूम आसा, त्या बाथरुमान तो निलू न्हातालो. अचानक जेन्ना तो तांब्यांतलें उदीक अशें घेवन न्हातालो, शावर बिवर थंय कांय ना, तांब्यांतलें उदीक अशें घेवन न्हातालो आनी जितलो तो न्हाता उदीक कमीच जायनासलें. म्हणजे बाथरुमान जें उदीक आसता खबर आसा, जें बालदेन उदीक आसता पळय, तें उदीकूच कमी जायनासलें. आनी तें पळोवन तेका कळ्ळें की हांगा सिरियसली कसलो तरी इशू आहा. तें तो धांवन येवन न्हावन बीन तेणें निलिमाक गजाल सांगली. पण निलिमान जेन्ना तेका आपणाची गजाल सांगली तेन्ना निलू टोटली हाल्लो. जालें कितें तें तुमकां सांगता. निलिमा जेन्ना रांदतालें, भाजी करतालें आनी तेच्या फुडल्यानूच, म्हणजे जी गॅस आहा तेंची, तेच्या फुडल्यानूच एक व्हडलें विंडो आसा. तेका अशें दिसलें की निलिमाक अशें दिसलें की ते विंडोंतल्यान कोणी हात भायर काडलो आनी तेच्या हातीक घट धरलो कसो. कळ्ळें तुमकां, असो हातीक घट धरलो आनी निलिमा जे आसा खबर आसा, हातीक जेन्ना तेका कोणी धरलो आनी व्हडल्यान किळस मारली. पण ती किळस
निलूक आयकोंकूच दिवंक ना. निलू म्हणटा आपूण तुजी कियस आयकोंकूच ना, लागीत आसा आपूण तुजें आयकोंक ना. पूण निलिमाच्या हातीक हांगा तांबडे दाग येयले. निलिमाक कळ्ळें आनी हांकां कळ्ळें की हांगा शुवर बुताडकी आसा म्हणजे आसा. दुसरे दिसा तांत्रीक बाबा येयलो. तेणी सगळे थंयसर पुजा केली आनी असो बसलो मेडिटेशन करता पळय तशें. आनी तेणी सांगलें की हें किचन हांगासर फोडचें पडटलें, कित्याक हांगा किचनांत कितें तरी कोणी पुरून दवरला, ब्लॅक मॅजीक केला आनी कोणी तरी हांगासर किचनांत पुरून दवरला. हें तर तुका काडूंक जाय जाल्यार तुका फोडचें पडटलें. अशें केलें आनी निलिमान आनी निलून सोमतो तुरंत थंयसरलो नेबर आसा पळय त्या नेबराक आफयलो. तो गवण्याक आफयलो. फटाफट तेणी फोडपाक चालू केलें. कळ्ळें न्हू. फटाफट फोडपाक चालू केलें आनी तितल्यान निलिमाचो पयसलो रिलेटीव तुका, तेंचो आजोच म्हणून समज, जे ग्रँडपाट म्हणून समज, कळ्ळें तुका, कजनाचो, तेज्या कजनाच्या पायचो पाय. ओके, कजन म्हणजे कितें, पयसले कजन म्हणजे अशे क्लोज रिलेटीव न्हू, पयसले कजन. तेका कॉल येताले फोनाचेर. ओके, ते ग्रँडपाचो कॉल येतालो पूण तो ग्रँडपाचो आनी ग्रॅनीचो फोन येतालो, तो फोनूच उखलपाचे हितून नासली, कित्याक ती बिजी असली न्हू. ते गवण्याक हाडलेलो ते फोडपाक आनी गवण्यान ते फोडटा तेंकां हाडां दिसती पडली, मनशाची हाडां दिसली म्हणजे ही सगळीं भियाली. ओके, आनी साप्प करून जेन्ना तेंच्यांनी ती हाडां पळयली, भितरल्यान साप्प करून धुंवर कसो भायर सरलो, काळो कलर, म्हणजे एक स्पिरीट कशी भायर सरली आनी ती सगळ्या घराक धांवंक लागली. आनी व्हडल्यान किचनचो आवाज येवंक लागलो. घरान किचो मारता पळय तसो व्हडल्यान करून व्हडल्यान किचनचो आवाज येवंक लागलो. सगळीं जाणां भियाली. तांत्रीक भियोंक ना. तांत्रिकान सांगलें की ही पुजा आतां कंटिन्यू करची पडटली, जाल्यार हें जें हांगासर करून दवरलां हें नाल्यार तुमकां फुडें त्रास करतले. अशें म्हणटा म्हणून जे तांत्रीक आसले तेणी सगळें सामान हाडलें. पुजा चालू केली. तितल्यानूच तांत्रिकाक एक फोन येयलो की तुज्या चेड्याचो वाटेर एक्सिडंट जाला आनी तो ऑन द स्पॉट थंयच मेलो म्हणून. तेणी निलिमाक आनी निलूक असो पळयलो आनी सांगलें आपणाचो चेडो सोंपलो. तो बेगीच्या बेगीन थंयसरलो तांत्रीक बाबा बेगीच्या बेगीन थंयसरलो भायर सरलो आनी तेणी म्हटलें तुमच्या घरान आपूण येयलो तो व्हडली मिस्टेक केली, कित्याक हांगासर येयलो आनी आपणाक पनवत लागली, आपणाचो चेडो गेलो. तितल्यान तेका ग्रँडपाचो आनी ग्रॅनीचो फोन येतालो. बेगीच्या बेगीन तेंच्यांनी फोन उखल्लो आनी तेंच्यांनी सांगलें की हांगार हें घर आसा आमचें पयलींचें, तें हांगासर अशे प्रॉब्लम आसा. त्या टायमार तेंचे पयसचे ग्रॅनी आनी ग्रँडपान सांगलें की थंय कितें जालें पळय तें. तेंच्यांनी सांगलें की खूब वर्सां पयलींचें तेजें घर आसा खबर आसा, तें खूब ओल्ड, खूब म्हणजे खूब 70-80+ 100 पासून म्हणूंक शकता तुमी, इतलें ओल्ड घर तें. त्या घरान पयलीं खंय कोण रावतालो पयलीं. ओके, कोण तरी क्रिस्तांव रावतालो खंय, जाणटो, आनी तेजी बायल रावताली खंय. आनी अशें आमकां थंयसरल्या लोकांक खंय म्हणजे जे कोण पयलींचे जाणटे आहा तेंकां खबर आसा की थंय खंय त्या घरान कोण रावतालो तेजी खंय बायल एक्सपायर जाली त्या जाणट्याची, आनी तेजे कडेन खंय कांय पयशे बिशे आसनासले. आनी थंय खंय निकतेंच खंय म्हणजे सायडीक खंय टॉयलेटीची टाकी बांदलेली सायडीक आनी सगळे खोणलेले खंय. तेणी खंय ती डॅड बॉडी काडली तेजे जाणटे बायलेची आनी थंयच पुल्ली. कसले क्रायम करूंक ना, आपणाचेच बायलेक तेणी थंयच पुल्ली. खूब वर्सां पयलींची अशी अफवा आसली खंय, लोक म्हणटाले की ती जाणटी आनी जाणटो रावताले, अचानक जाणटी दिसपाचीच बंद जाली आनी तो जाणटोच दिसतालो आनी कोणी तेका विचारी जाल्यार तो सांगिनासलो खंय. पण तेंगेर जेन्ना एक बायल भितन सरली, कळ्ळें न्हू तुमकां, भितन जेन्ना सरली वाड्या वयली, तेणी तेंच्यांनी ते किचनान सगळें फोडलां तें पयलें. आनी अशी अफवा जाली की थंयसर त्या म्हाताऱ्यान त्या बायलेक पुल्ला म्हणून. कोणा कडेन सबूत नासलो, कळ्ळें न्हू तुमकां. रियलिटी म्हणून लोक नासले, लोक अफवा कळ्ळें, लोक समजताले तें भुताडकेचें घर म्हणून. आनी ही स्टोरी जेन्ना निलून आनी निलिमान आयकली तेका शेळो घाम. दुसऱ्या दिसा तेंच्यांनी डिसायड केलें की हें काम आतां फादरा कडेन दिवपाचें, फादरूच करतलो.
फादर येयलो आनी फादरान सगळें पळयलें कितें जालां तें. फादरान सांगलें की आपूण प्रेयर करता, होली वॉटर मारता आनी हेजें जें कितें आसा, हाजे भितर जी डॅड बॉडी आसा म्हणजे तेजी जी हाडां आसा ताका प्रॉपर तेजें क्रिमेशन करया आनी कितें आसा तें कितें चूक जाल्या आमची जाल्यार माफी मागया आनी एवरीथींग वील बी फायन. कळ्ळें न्हू तुमकां. तशेंच करून तेंच्यांनी थंयसर पुलीस आपयले, फॉरेन्सीक टीम आपयली आनी तें पयलींचें न्हू कोर्टा न्हू तें मोर दॅन 70-80 इतलीं वर्सां पयलींचें तें आनी तें सगळें हें जाल्लें भितर. कळ्ळें न्हू तुमकां. खूब वर्सां पयलींचें तेंच्यांनी तें काडलें, फॉरेन्सिकाक गेलें आनी सगळें करून तेजें फादरान क्रिमेशन केलें आनी तेज्या उपरांत थंयसरली भुताडकी बंद जाली. गायज हें आयकपाक स्टोरी कम फकाणां चड कही दिसता. हांवें जेन्ना आयकलें तेन्ना हांवूय फकाणां कही दिसली म्हाका, बट जेन्ना हांवें आयकलें म्हाका अशें दिसलें की हें खरें म्हणून. मागीर तेंच्यांनी म्हाका आपणाचे ते घराचो फोटो धाडलो. तो फोटो पळयलो हांवें. हांव विचारता, परमिशन घेता, परमिशन आहा जाल्यार हांगासर तुमकां घालता फोटो त्या घराचो, तुमी पळया हांगासर रियल फोटो त्या घराचो. ओके. आनी इट वॉज व्हेरी डेंजरस. ही जी घटना घडल्या खबर आसा, दीस वॉज अरावंड 2013 या 14 खूब वर्सां पयलींची गजाल ही. ही जी सबस्क्रायबर आसा आमची, तेंच्यांनी आमकां कॉन्टेक्ट केलो की तुमचे आपूण हॉरर विडियोज पळयता, स्टोरीज पळयता आनी अकॉर्डिंग टू दॅट तेंच्यांनी आमकां आपणाची स्टोरी सांगली. सो हें आयकपाक खरेंच फकाणां कही दिसता, बट जेन्ना म्हाका हांवें आयकलें, जेन्ना हांवें फोटोज पळयले थोडे, तेन्ना म्हाका खरें दिसोंक लागलें. आनी एक गोश्ट गायज, म्हाका खूब जाण विचारता तुमकां मोस्ट ऑफ द टायम युकेच्यो स्टोरी कह्यो गावता. म्हाजे 95-90% सबस्क्रायबर म्हाजे सगळे UK, लंडन, ऑस्ट्रेलिया भायरूच आसा. गोंयांतल्यान खूब कमी लोक विडियोज पळयता. सो आमकां मोस्टली थंयसरल्यानूच आमकां स्टोरीज गावता. ओके. आयज नशीब आमचें आसलें की आयज आमी तुमकां हांगाली लागींची स्टोरी घालूंक पावली. बट चॅनलाचेर जर तुमी नेवे आसा जाल्यार लायक आनी शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. कळ्ळें न्हू. बाय बाय.